देवाचें उतर आयज आमी आयकलां आनी ते आमकां घोडेक भितरल्यान आमच्या जिवाक कितें तरी देवान सांगलां. म्हणटूच आयज आमकां देव कितें सांगता ह्या ताच्या पयल्या वाचनांतल्यान आमी दुसऱ्यांक कितें सांगता तें पयलीं स्वतेर आमी पाळूंक जाय. आनी हें पाळूंक कशें जातलें? आमचे वस्तू कितें जायना. आमी खूब पाटी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दुसऱ्यांक सांगता पूण त्यो करपाक फकत कोण बरो? देव. आनी हो बरो देव आमचे सगळें जियेता आनी तो आमकां ही मदत करता बरेपण उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दाखोवच्याक. नाजाल्यार आमी एकामेकाक फटयता आनी अशें आमच्या जिवितान घडटा. पूण पयले वाचपान आमकां सांगलां अशें तर आमी करीत देव आमकां खास लायना, आमी खास आमचेर ओडून घेता आनी हें देवाकूय लागता कित्याक देव आमचें सगळें एक आसा आनी आमी ताचें सगळें एक आसा पूण ते भाशेन आमी जियेना.